म्हादय प्रस्नार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री गोंयाबरोबर कर्नाटका वांगडाय खेळ करता। केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान इसी पत्राचेर जी स्थगिती दिल्या त्या परस ते रद्द केल्ले तर खूप बरे जावपाचे। स्थगिती दिवन केंद्र सरकारान आमच्या दोळ्यांक फक्त उदक लावपाचो यत्न केल्लो आसा। जो मेरेन केंद्र सरकार म्हादय प्रस्नार कर्नाटकाक दिल्ले इसी क्लियरन्स रद्द करिना तो मेरेन आमी आंदोलन चालू दवरतले अशी शिटकावणी वाळपय काँग्रेस गटान केल्या। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। जे प्रकाश जावडेकर जे पर्यावरण मंत्री आसा त्यांच्यानी जे फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यान जे लेटर दिल्ले की इसी दिल्ली कर्नाटक गव्हर्मेंटाक की जे कळसा भांडूर जो प्रकल्प आसा तेका कंप्लीटली इसी दिल्ली। ती इसी आयज प्रकाश जावडेकर पर्यावरण मंत्रालयान स्थगिती दिल्ली आसा। हांव म्हणटा की स्थगिती देण्यापेक्षा ती रद्द केली तर आमचो विजय असलो, पण तिका फक्त स्थगिती दिल्ली आसा म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान परत एकदा आमच्या दोळ्याक उदक लावपाचें काम केल्लें आसा। पळय कारण कित्याक तर ती NOC असली, ती इसी असली, ती रद्द करपाची गरज असली, पण ह्या प्रकाश जावडेकर जे जे पर्यावरण मंत्रालयान तिका फक्त स्थगिती दिल्या म्हणून आमकांय फटयल्या आणि कर्नाटक सरकाराकय फटयल्या हें हितून प्रूव जाता। दुसरें म्हणजे आयज हे दुसरें एक प्रूव जाता की जे कर्नाटकान जी 15 आमदारांचे इलेक्शन असले तेजेर दोळो दवरून इसी दिल्ली पर्यावरण मंत्रालयान आणि ते आयज एक परत सिद्ध जाता की ते इलेक्शना खातीरच दिल्ली म्हणून आयज तेंच्यांनी त्या इसीक स्थगिती दिल्ली आसा। आमच्या दोळ्यांक म्हणजे उदक लावपाचें काम हे सरकार करता आणि प्रकाश जावडेकर जो पर्यावरण मंत्री आसा तो करता। म्हणून हांव म्हणटा की जो पर्यंत म्हादयचेर आमकां न्याय मेळना, सेंट्रल गव्हर्मेंट न्याय दिना, तो पर्यंत आमी आमचें हें आंदोलन सुरूच दवरतले आणि जर आमकां तें आंदोलन तीव्र करपाचें मोठ्या प्रमाणात करपाचें आसात जाल्यार आमी तेचो निर्णय घेवपाक तयार आसा, पण जो पर्यंत ही इसी रद्द जायना तो पर्यंत हें आमचें आंदोलन सुरूच आसतलें।